very good. डामी अरे आम्ही सांगतो जर आम्ही मेंबर आम्ही मेंबर This panchayat, the biodiversity committee and the village development committee is not considered. The marine ecosystem. Without proper documentation, without guidelines issued by the NPA, Mr. Tulsidas Naik. So आयची आमची बॉडी पंचायत बॉडी आमची आज मीटिंग असली and in that meeting all the members had decided to issue a showcase notice to the Bhutani project and आम्ही सगळे बॉडी are with the locals आम्ही सगळे लोकां बरा आसा. किती डिसिजन घेतला इश्यू शोकॉस नोटीस कितल्या दिसांचे बाकी That showcase notice we have issued 7 दिवसात त्यांना showcase notice issue केला आम्ही. ओके In that 7 days they have to reply us. दे हॅव टू रिप्लाय किती मागणार तुम्ही त्यांकडे तर वेरियस डॉक्युमेंट त्यांचे कितें ना ते आम्ही त्यांच्याकडे मागले. ओके दुसरा विषय म्हणटा ह्या दिसान ह्या विशयाकडे लागून कितलीच पंचायतीचे एलिगेशन्स येताले सो वॉट इज युअर सी ऑन दिस सी एलिगेशन ते अननेसेसरी सगळे मेंबरांचे लोकांचे ते एलिगेशन घालताले आणि त्यांना आम्ही त्यांना सांगला वॉट एव्हर एलिगेशन यू वॉन्ट प्रूव्ह इट प्रूव्ह करून दाखवाय तुम्ही एलिगेशन जे घालता ते तुम्ही लोकां बरोबर आम्ही लोकां बरं आहा आमची पंचायती बॉडी आसा लोकां बरं आसा आणि त्यांना ऑलरेडी आयज त्यांना डिसायड केला त्यांना शोकॉस नोटीस धाडटा. बॉडी मिटींग ऑफ द सांकवाल पंचायतीची आणि जायतो लोक भायर सरलो कित्याक आयज ते मिटींगी डिसिजन काडपाक सोदलोले की ही प्रोजेक्ट जी येवपा आहा ती एक व्हडली प्रोजेक्ट येवपा आहा ती आख्खी गोवा खबर आहा की ही आमकां कोणा नाका म्हणून कित्याक ही कमिंग ऑन द स्लोप म्हणून. सो पंचायतीन ती कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलोली ऑन 11th of March this year. सो आतां आमी पुतून पंचायती येयले सगळे लोक आनी विचारले बाबा तुमी कितें कोत्ताय तुमगे प्रोजेक्ट जाय वा नाका म्हणून ते एक क्वेश्चन केलोली कित्याक आयज जायते म्हयन्यांनी आमकां कळोन येयलें की आमची सरपंच जी केन्ना येयना ग्रामसभा बसून येयना आनी मिटिंगे बसून येयलोली ती आयज येयला थँकफुली. सो आयज फूल बॉडी फूल सांकवाल पंचायत बॉडी पंच मेंबराची हालोली ते एक बेसांव जालें आमकां गांवकारांक. तितून आमी विचारलें तांकां आमचे पंच मेंबर जे ऑपोजिशन पंच मेंबर तुलसीदास विचारलें तुमकां हे प्रोजेक्ट जाय वा नाका तुमी आमकां सांगाय डायरेक्टली ही प्रोजेक्ट सॉलिटीज आमकां जाय वा नाका. आतां 2 hours जाली ऑलमोस्ट 2.5 hours 3 hours ऑलमोस्ट जाले आतां 3 hours जाली आमी पंचायतीन अजून आहे आणि फायनली आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन करून थोडे मेंबरान म्हणलें ती आमचे नॉट इन फेवर ऑफ द प्रोजेक्ट पूण एक मिटींग दवरया म्हणून एक इमर्जन्सी मिटींग दवरया आनी एक शो कॉज नोटीस काडया म्हणून टू द MPDA कित्याक ही प्रोजेक्ट कित्याक लागून आमकां फाटी धाडला कित्याक कांय परमिशन नाय कांय NOC नाय म्हणून. सो अगेन पंचायत थ्रू एक शो कॉज नोटीस वयतली आनी मागता हांव गव्हर्मेंटी कडेन बेगीन एक काबार करचें कित्याक गांवचे लागून लोकांक खूब त्रास पडटा हे खंयचे प्रोजेक्ट येतात ती ताका लागून. सो आज डिसिजन घेयला. आज पंचायत बॉडी ऑर्डिनरी मिटींग आशिल्ली आनीक एज युजल आमी 4 जाण पंच जे पळय आसा मोरिल्यो कारवालो हांव तुळशीदास नायक निधी आनी मारिया आजावेदो ही एज युजल ताका लोकांची डिमांड आज लोक चड येयल्लो आनीक लोकांचें एक डिमांड आशिल्लें की जशी सरकारान MPDA वास्को तांकां TCPन जशी शोकॉज नोटीस काडपाक लायली शुक्राराक गेले त्या कोणाक भुतानीक तशें आज लोकांच्या डिमांडाचेर आमी पंचायतीक सांगलें की बाबा बिफोर डिस्कसींग एनीथींग लोकांच्या डिमांडाचेर आमी 4 जाण तुमचे कडेन मागतात की जशी सरकारान काडल्या तशी आमी तांकां शोकॉज नोटीस काडुया भुतानीक. सो त्या प्रमाणे भरपूर डिस्कशन जालें आनी लोकांनी बोवाळ केलो आनी लोकांच्या बोवाळाचेर आज पंचायतीन युनिनिमस डिसिजन घेतलें की आमच्या भुतानी इन्फ्राक परमेश कन्स्ट्रक्शनाक तांकां 7 दिसाचे वर्किंग दिसां भितर शोकॉज नोटीस काडपाचें आनी तांकां आमी रिजोल्युशन मांडलां की जे आमी 11 तारखेर मार्चाच्या 4 पंचांनी ऑब्जेक्शन घातलेलें ऑन वेरियस ग्राउंड्स आनी तांकां जे PDAचें कंडिशन घालून टेक्निकल अप्रुवल येयल्लें ते कंडिशन फॉलो जावना तेंचे कडेन तितले डॉक्युमेंट्स ना प्लस आमी ऑब्जेक्शन घातलेले ते डॉक्युमेंट्स ना ह्या ग्राउंडाचेर तांकां आयज शोकॉज नोटीस इश्यू करतले म्हणून हे सेक्रेटरी कडेन वचपाक जाय.
So show cause notice will be issued within 7 days. ना शोको जाता इतले तांकां 7 डेजाचो टायम वयतलो. Time येतलो. And what is the this you comply कितें कर म्हणला तुमी? कंप्लाय जे पळय आमी ऑब्जेक्शन घातलेलें, फॉर एग्जाम्पल तेंचे कडेन स्लोपाचें परमिशन ना, जो चार्टेड जो पळय सर्वेयर आसता तेजी परमिशन लागता. हिल कटिंगाचे अंडर 17A तांकां टावन कंट्री प्लॅनिंगाचो टावन प्लॅनाचो चीफ टावन प्लॅनाचो परमिशन लागता. तांकां PWD कडल्यान वॉटराची प्रोविजनल NOC लागता. तांकां फ्लायींग झोनाचे फ्लॅग ऑफिसरा कडल्यान NOC लागता. सो वेरियस ग्राउंड्स रस्तो जो तांकां 10 मीटर रस्तो जाय तो न्हय, अशें करून वेरियस रिजन्स आमी थंय ऑब्जेक्शन घातलेलें. तरी आसतना तेणी तेन्ना कसलो प्रेशर घेतलेलो म्हाका खबर ना, पण थोडेशें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां हांगा ऑन रिकॉर्ड. जे पयर फाटल्या दिसांनी भुतानीन हें पळय आउट केलें, भुतानीन 2007-2009ची लायसन्स आउट केली. ते लायसन्साचेर तेणी इतले ते नर्वस जाल्ले की तांकां डेट घालपाक ते विसरले. हांगा तेणी कितें घातलो, वेरियस दिल्या तेणी सनद 2007, NOC क्लियरन्स फ्रॉम गोवा कोस्टल 2008, एनवायरमेंट क्लियरन्स 2009, कितें कन्स्ट्रक्शन लायसन फॉर कंपाऊंड वॉल फॉर सांकवाल विलेज पंचायत. आतां ही डेट तुमी पळया, 31 फेब्रुवारी 2011. म्हळ्यार भुतानीचे गोटेर कोण तरी बसला, 31 फेब्रुवारी म्हणून केन्ना येना, जर तर 28 जाता किंवा 29 जाता. पण हांगा तुमी मुद्दम पळयात, 31 फेब्रुवारी 2011 म्हणटा ते आमकां लायसन दिलें कोणें पंचायतीन कंपाऊंड वॉलाक. 31 फेब्रुवारी हे सगळें फ्रॉड. कळ्ळें तुका? भुतानी म्हणल्यारच फ्रॉड. हांगा पळयात, हे तांकां सनद मेळ्ळा. सनद कोण दिता? कलेक्टर, सावथ गोवा कलेक्टर. सनदाक 4 जाणांचे रिपोर्ट लागता. एक लागता सर्वेचो, एक लागता MPDAचो, एक लागता फॉरेस्टाचो आनी एक लागता मामलेदाराचो. मामलेदार हांगा कितें म्हणटा, द प्लॉट सॉट फॉर कन्वर्शन इज एक्सेस्ड बाय 6 मीटर वायड रोड. हांगा कितें आसा, तांकां 10 मीटर जाय पूण 6 मीटर वायड रोड. दुसरी तो कितें म्हणटा मामलेदार, देर इज नो स्ट्रक्चर इन द प्लॉट सॉट फॉर कन्वर्शन. तो केन्ना म्हणटा हें? 5/10/2023. कोण म्हणटा रिपोर्टान? मामलेदार म्हणटा 2023 देर इज नो कन्स्ट्रक्शन एनीवेअर, देर इज नो स्ट्रक्चर एनीवेअर. म्हळ्यार कंपाऊंड वॉल ना, रूम ना. पूण हांगा कितें म्हणटा ते भुतानी, आमकां फेब्रुवारी 31 तारखेर दिलें म्हणटा. केन्ना? 2011. फेब्रुवारी 31 तारीख केन्ना येता? म्हळ्यार पिशां काडटात. सो हे बेजाचेर अशें तेंचे कितल्योश्यो डिस्क्रिपन्सीज आहा. हे सबज्युडिस मॅटर आहा. आमी हे फायलीन कितलेशे तांकां सांगूंक शकता, बाबा तुमचे कडेन हें ना. पूण तो पळय कोण तरी गोंयाचे आमचे गोंयकाराचे एगेन्स्ट तांचे मुखार कोण तरी करणी नाड म्हणून रावला तांकां सपोर्टाक. करणी नाड, तो नाड ताच्या आत्म्यान राम आसा, आत्म्यान राम आसा, पूण तेजे करणी नाड तांकां तो आमचे गोवाचे एगेन्स्ट रावला थंय तांकां सपोर्टाक. हेणें थंय कितें तरी तो एजी पेजी म्हणून रावला सरकाराचो आनी आमचे कडल्यान लोकांचे पयशे ताणें लुटल्यात. हो करणी नाड आतां आमी जर सगळें सांगत कितें जाल्यार ताका सगळें कळटलें. म्हणून हे सबज्युडिस मॅटर आमी चड उलयनात. एकच गोश्ट सांगल्या, हे पळय भुतानी येयल्या ते फ्रॉड. आनी आयज पंचायतींनी तें प्रूव केलां, तांकां शोकॉज नोटीस धाडटले आतां. आनी सरकारांनी प्रूव केलां हे फ्रॉड सगळें. लेट देम आन्सर. नाजाल्यार मागीर कोर्ट आसा आनी आमचो देवाचोय कोर्ट आसा. लोकांचो आसाच पूण देवाचोय कोर्ट आहा. देव जो पळय सांकळ्यो आनी तो बानिया पुरीस आहा तो हांकां कोणाक सोडपाना. देव बरें कर. One more thing is that पूण तेच्या पयले 6-5 कितें एक्झॅक्टली जालें पळय तें हांव तुका सांगूंक शकना. इट इज नॉट 6-5, इट इज पास इन मेजॉरिटी. आतां ती मेजॉरिटी कशी जाली ती आमी कोर्टान मागीर दाखयतले. सो देर आर वेरियस लूप होल्स. आमी तांकां टॅक करून दिना. आज हे तुम्ही रिवोक करपाक लायला कन्स्ट्रक्शन लायसन दिली. रिवोक न्हू, शोकॉज ताका प्रोसिजर आसता. डायरेक्ट तांकां रिवोक करपाक मेळना. तुमी बाबा इतली तुमचे कडेन न्ही परमिशन्स ना तेन्ना वाय युअर लायसन्स कॅनॉट बी रिवोक्ड म्हणून ताका शोकॉज नोटीस धाडटा. सो से सपोज टुमॉरो इफ द प्रोजेक्ट पीपल शो एवरी लायसन्स देन वॉट नेक्स्ट फॉर यू? ते कोर्ट डिसायड करतलो मागीर. तुमकां कितें कॉन्फिडन्स आसा बाबा तेंचे कडेन नाम? हे पळय आमचे कडेन फूल फायल आसा. ते हांव तुका आतां कोणा आउट करपाक शकना. एकच सांगलां बाबा ती 31 फेब्रुवारी आसना. आनी मामलेदाराच्या रिपोर्टान मामलेदार सांगता तेंचे कडेन 6 मीटर रस्तो 10 मीटर ना. आनी दुसरें कितें तेंचे कडेन कसलें थंय स्ट्रक्चरच ना.
2023 सांगता. तुळशीदास एक प्रूव कर पळोवया ते भुतानी म्हणटा ते येयले केन्ना पयलो कोण कितें आशिल्लो ते भुतानी म्हणटा 2007 हे एमटेक म्हणून येयल्ले. एमटेकाक 80% FAR दवरून परमिशन मेळ्ळें कोणाचे PDAचे. पंचायतीन दिवना, पंचायतीन येयल्ले तेन्ना तो S2 झोन आशिल्लो, ग्राउंड +2. आनी जेन्ना लोकांच्या ऑब्जेक्शनाचेर पंचायत कोर्टान गेली, कोर्टान ताका स्टे हाडली 2009. आनी तेन्ना पर्यंत तो कोर्टान मॅटर आशिल्लो. भुतानी 2009 तो प्रोजेक्ट सोडून गेले. आनी मागीर सॉरी एमटेक ते सोडून गेले. सॉरी भुतानी जाता कितें आमचे मान्येर भुतां बसलेले आसा, गोंयभर भुतां आसा. 2009 ते सोडून गेले प्रोजेक्ट. मागीर कोण तरी ते वेगळे वेगळे नांवान ABCD घेतले. कोण मागीर ते परमेश कन्स्ट्रक्शनाक 2023 मेळ्ळे. सो 23 ते कन्वर्शन जालें. फ्रॉम 16 तो प्रायवेट फॉरेस्ट जालो आनी 23 ते प्रायवेट फॉरेस्टांतल्यान काडले. आतां ते कोणें काडलें, कितें काडलें ते सगळे फायलीन आसा. आमी ते सगळे कोर्टाक दाखयले. जाल्यार परमिशन रिवोक परमिशन हितूनसान येयले, कोर्टानसान येयले, MPDA करीत जाल्यार वी आर रेडी. सो हाऊ डू यू कमेंट ऑन ऑल दिस थिंग? पळय, आमकां वी आर द फायनल ऑथॉरिटी. आमी फायनल सायन मारता. आमकां हे पळय TCP आमकां लागना, पूण TCPन डायरेक्शन PDAक दिलां, MPDA. सो ते कंडिशन घालून पंचायती धाडटा, बाबा रे ह्यो सगळे गायडलायन्स फॉलो कर, ही ऑब्जर्वेशन आहा, हे कंडिशन आसा, तेन्ना ही जर आसा जाल्यार तूं लायसन दी. सो वी आर द फायनल ऑथॉरिटी. आनी पळय आमचेर एलिगेशन्स कोण करता कशें आसता, देर इज ऑलवेज कितें म्हणटा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ आसता पळय, कितें फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजीट रिएक्शन. सो कशें ते बेजाचेर आमचेर एलिगेशन जातलेंच. वी आर फॉर द विलेज. कितें आनी आयज म्हाका बरें दिसलां की एवरीबडी इज फॉर द विलेज. देवाक भियोन, काय कोर्टाक भियोन, काय लोकांक भियोन ते प्रूव जातलें.